बारकायन आमी पळय जाल्यार थिंगासर उज्या सोर्वेस्पोरांत जे जिवितात जायते बेसांवां वतलीं. ताच्या सांगात पळय झॅकारिया म्हणटा पळय तो एक ओत्मीक मनीस आसतालो. वोड 6. आतां आमी वोड 4तल्यान वाजुया. जसो ताचो बापूय पळय तो अमस्या कोत्तालो पळय त्याच भाशेन ताणेंय तशेंच केलें जें सोर्वेस्पोराचे नोदरेन सारकें आसलें. इमानदारीन जियेता पळय तसले बापूय आसपाचें एकदम गरजेचें. हिंगा पळय बरें बरयल्लें आसा पळय आपल्याचे बापा अमस्याचे पासत म्हणल्यार पळय ताजो पळय जो बापूय आसलो जें कितें तो कोत्तालो म्हणल्यार अमस्या पळय जें कितें तो कोत्तालो तशें तो कोत्तालो त्या पासत बापायनो आनी आवयानो. जरी तुमी आनी आमी तर इमानदारीन जियेत, पवित्रपणान आमी जियेत, बरे भाशेन तर आमी जियेत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर तें बेसांव जातलें. पवित्र पुस्तकान जायते कोणें त्या भाशेन बरयल्लें आसा. योआब म्हणटा तो पळय वायट वाटेन जियेलो आनी ताजो पुतूय त्याच भाशेन वायट जियेलो. ताज्या बापाय भाशेन तो जियेलो वो घोडेक ताजेकीन वायट पळय अशें जियेलो तशें थिंगा बरयलां. जरी तर तुमी वायट कर्तुपा करीत तुमची भुरगीं आनीक वायट कर्तुपा कोत्तलीं. तूं झगडेकान जाल्यार म्हजे भयणी तुजी धूव आनी ताजेकीन वर्ती झगडेकान जातली. बायलेक मारता पळय तो घोव, बायलेक त्रास दिता पळय तो घोव आनी भुरग्यांक तूं बेपरवा करता पळय तसलें जिवीत जियेता जाल्यार फाल्यां तुजीं भुरगीं पासून तशींच करतलीं. कृपा करून आवय बापायनो एक उदाहरण जायत, एक बरो मॉडल जायत, एक बरो उदाहरण जायत. अशें कित्याक पळय तुजी चाल री तुज्या भुरग्यांचे फुडाराकूच तें बऱ्याक पडटलें. अमस्या तो एक बरें जिवीत जियेलो त्या पासून ताजो पूत पासून बरो जिवीत जियेलो आनी तो प्रभाव पळय तो उज्याचेर पासून मागीर पडलो आनी तो इमानदारीन जियेलो. सोलोमोनान पासून पळय जें मागणें केलें तेणें अशें म्हणलें बापा म्हज्या बापा दाविदान व्हडते राजाचेर पळय थिंगा राज्य केलां आनी त्या पदवेर म्हाका तुवें दवरला. पळय कशें ताजें ज्ञान पळय कोणा कोणें तो सोर करता आपल्या बापाय कोणें सोर करता. अशें कित्याक पळय कित्याक दावीद पळय आपल्याचे सोर्वेस्पोराचे इच्छे पोरमोणें बऱ्या भाशेन ताणें थिंगासोर आख्खें तें राज्य केलें. एक हाय स्टँडर्ड थिंगासोर ताणें तें स्थापीत केल्लें आनी ताचेच पोरमोणें मागीर चलोवपाक सोलोमोन कोशिश कोत्ता. रायट फ्रेंड्स, बापूय ओत्मीकू आनी बापाय भाशेनूच ओत्मिकायेन सोलोमोन थंयसर कोत्ता आनी मागीर सोर्वेस्पोराचें तें दर्शन. आतां झकार्याच्या दिसांनी पासून पळय सोर्वेस्पोराचे पळय दर्शनाची ताका सोजमीकाय आसताली. ताणें सोर्वेस्पोराची सोद केली. ज्या मेरेन पळय ताणें सोर्वेस्पोराचे सुरक्षीन तो रावलो त्या मेरेन सोर्वेस्पोर ताचे सांगाता थंय तो आसतालो. पळय आनी हिंगा कितें बरयल्लें आसा, जे मेरेन ताजे पळय ते सुरक्षीन तो आसलो त्या मेरेन पळय सोर्वेस्पोराचे तो लागीं रावोन म्हणल्यार सोर्वेस्पोरान ताजे भितर पळय थिंगा पातक येवंक दिवंक ना, घुमंड थिंगा येवंक दिवंक ना आनी लोकांचे मुखार ताणून तो बऱ्या भाशेन रावलो. ताचें कारण कितें तुमी जाणाव? उज्या थिंगासर ह्या भाशेन जियोवपाचें कारण तुमी जाणाव? ताणें सोर्वेस्पोराचो आदार घेतलो. त्रास आयले, कोश्ट आयले, दुस्मान येतोले म्हणून ही खबर ताका मेवल्या उपरांनी, आकांत येतोले पळय ही खबर ताका पावल्यारूय आपल्याचे बोळ आनी जाणविकायेचेर रावंक ना. सोर्वेस्पोराचो आदार तो घेता. बाबा भयणानो म्हजो एक प्रस्न जावन आसा. तुज्या ह्या ओत्मीक प्रवासान दर एका दिसा कोण ना कोण कसली तरी थिंगासर नाल्यार परिस्थिती येता, कसलें तरी थिंगासर टेन्शन, कसलें तरी थिंगासर भिरांत, कसलें तरी थिंगासर नाका जालेलें आनी कसली तरी आवडूंक ना पळय तसली खबर आमच्या जिवितांत जायते फावटी तशें आयकोचें पडटा आनी आमी तांच्या मुखामल मागीर करचें पडटा. अशें मुखामल करता पळय ते परिस्थिती आमी कितें करचें? रोखडोच तुज्या इश्टां कडेन वयतलो, तुज्या इश्टां कडेन वयतलो, तुज्या भावां कडेन वयतलो, कोणा कडेन तूं वयतलोय? कोणाचो तूं आदार घेतलोय? कोणाचो एडवायस तूं घेतलोय? कोणाचो आदार घेवपाक हिंगा थिंगा तूं धांवतलोय? कोणाचें येवपाचें थिंगासर तूं वाट पळयतलोय? तूं मातशें चिंत. आनी उज्याची पळय असली परिस्थिती येयली जाल्यार तो रोखडोच मागीर सोर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान वयतलो. ताच्या हाजीरपणान वयतलो. पवित्र पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा. उज्यान पळय त्या मेरेन सोर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान तो गेलो. म्हजें पळय सोर्वेस्पोरूच तो म्हजो आदार जावन आसा आनी तोच म्हजें सगळें तें बळ अशें जेन्ना तो मरो पसून रावलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो, सोर्वेस्पोराचो आदार घेवचे बदलीक आमी मनशांचो आदार घेता. आमची जाणवाय आनी आमची बुद्धीचेर आमी आदार आसता. आमची मांडावळ आसा पळय त्या पासून आमकडे हिंगासर तें घडोना. मनशाचेर आशा दवरता, राजांचेर आशा दवरता, पूण आमी सोर्वेस्पोराचेर आशा दवरूंक जाय. दुसरें आमकां आनी कोण नाका.
खरेपण आमी सर्वेस्पराचेर आदार घेता काय? जेन्नाय कसले त्रास येता जाल्यार आमचे दोळे बंद करून आमी म्हणटा, सर्वेस्परा तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो किल्लो, तूंच म्हजो आदार दिवपी, तूंच म्हजो सगळो आसरो आनी तूंच म्हजो किल्लो आनी तुज्या बगोर तूंच जावन आसा पळय तो म्हजो मजबूत किल्लो. जरी तुमी सर्वेस्पराचो आदार घेता जाल्यार तो एकदम बरें तुमकां परतून उगडास कोत्ता. सर्वेस्पराचो आदार घेता जाल्यार तुमी संपूर्ण जातलीं. सर्वेस्पराचो आदार सोडीत जाल्यार त्याच वेळेचेर तुमचो नाश जातलो. जकरिया पळय असलो मनीस आसलो जो पळय तो ओत्मीक रुपान थिंगासर चलतालो. ताजो बापूय नासलो. ल्हानपणीच तो मेलो. जकरियान ताका आपल्याचो आदार केलो आनी तो मुखार सरलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, एक बरो आत्मीक बापूय जावप म्हणल्यार तें एक व्हडलें बेसांव. आमकां आमचे ओत्मीक जिवितान वाडपाक एक बरी सोबा, एक बरो सेवक आनी एक बरो गवळी म्हणल्यार तें एक एकदम व्हडलें बेसांव. आयज तुमी खंयच्या राज्यान म्हजें उतर आयकता तें हांव नको. खंयचे कडेन तुमी संगतीन वयता पळय ते पासून हांव नको आयकात. त्रास येता कोश्ट येता तेन्ना, दूख आनी त्रास येतात तेन्ना नीट पळय त्या वाटेन सर्वेस्पराचे उतरान चलयता पळय तो स्वार्थी जायनासतना असलो गवळी जावप म्हणल्यार तूं एक बेसांव. देवाचे उतरा प्रमाणें तुजे गवळी तुका चलयता जाल्यार हें तुज्या जिविताक व्हडलें बेसांव. जकरिया तसलोच आसलो. जे पर्यंत तो जिवीत आसलो पळय उज्या पळय त्या जिवितांत तें सगळें बरें जाता. त्या उपरांत वोड 7 उपरांत सर्वेस्परान ताका आदार दिलो. अमोरीकार उज्याक थिंगासर भेट दिताले आनी हांगा अशें बरयलें पळय ताजें व्हडपण पळय ते इजिप्टाच्या तेंकेर पासून पावलें, कित्याक तो चड आनी चड बोलिश्ट जालो. आनी ताजे उपरांत तें कितें आसलें पळय थिंगासर बरयलां, तुजें तें मुखार वाजों येता. आनी वोड 11 आनी उज्याचे पळय थिंगासर एक व्हडली थिंगा सेन आसली आनी ताजे पळय मेजप म्हणलें पळय थिंगासर ते व्हडले राजा आसले पळय ताज्या हाकिमा कडेन तो ते कोत्ताले पळय ताजे पळय सामान दवरताले पळय ते प्रधानमंत्री आनी सगळे लोक. वोड 12 म्हणटा पळय ते पुर्वजांचे पळय ते मुखेल ते व्हडले मनीस आसले. जे बोलिश्ट मनीस आसले पळय तांचे मेजप म्हणल्यार 2600 आसले. राजाक थिंगासर आदार दिवपी आनी दुस्मनां कोणें झूज करपी ताचे पळय ते अधिकारान सुमार 3,07,000 येती व्हडली फौज आसली पळय ताजे आदाराक ते थिंगा आसताले. तशें थिंगा बरयलां. ताणें फकत गिरेस्काय जोडूंक नासलेलें पूण ताणें तेजें आपल्याचें व्हडलें नांवूय ताणें जोडलेलें. ताचे लागीं फकत एक व्हडली फौजूच नासली. आनी तितलेंच न्हय पळय ताजे लागीं तें म्हणल्यार एक फौजेन पळय कितें आसोंक जाय तें तितले त्या कोडे हत्यार आसले. ताजे लागीं इतले हत्यार पासून आसले आनी वोड 14 अशें म्हणटा पळय उज्या लागीं पळय ताजे सेनेन थिंगासर ते भाले ते तोरसादी आनी सगळें तें गोफीण आनी ताजे फातर पासून ते सगळें पळय ताजे लागीं आसले. आनी झुजाक पळय जें कितें ताका हत्यार जाय पडटालें पळय ते सगळे हत्यार ताणें पळय तयार केले. आनी जसल्याक ताणें घुमटां पासून आनी ती पासून ताणें तयार केलीं. अशें वाजोवपाचे पासून ताणें तयार केलें आनी ताजी व्हडविकाय ती पयस पासून ती शिंपडली आनी ताका जाय तो पळय थिंगा आदार मेळ्ळो तो आनी बोलीस जालो. हाजें ओर तुमकां सजमोलें पळय हांगासर आनी कितें सजमिकाय मेळटा. तो स्थिर जाल्या उपरांत तो पळय स्थिर जाय पर्यंत ताचें नांव ताचें व्हडपण तें आनीक मुखार वाडत गेली. ताचें स्थिर जावपाचें कारण कितें? सर्वेस्पर. ताचें इतलें फामाद जावपाचें कारण कितें? सर्वेस्पर. तो स्थिर जाल्या उपरांत थिंगा कितें घडलें? वोड 16 पूण पळय सदांच उगडास दवरात पळय उतर पूण आनी मागीर असलीं पळय उतरां म्हणटा उपरांत ताजें स्थिर जाल्या उपरांत तो स्थिर जाल्या उपरांत जेन्ना ताज्या काळजान घमंड आयलें कितें बरयलां? सगळें बिगडलें. हें सारकें भिरांकूल न्हय? स्थिर जाल्या उपरांत घमंड घेता. स्थिर जाल्या उपरांत आतां म्हाका कित्याक पडलां? कितें उणें जालां? कितें तरी उणें आसा? हांव ताजे कडून कितें उणो जालां? म्हज्या मुखार कोणें उबें रावंक येता? म्हजो असलो कोण काय? म्हाका सोर करपी कोण आसा? म्हजे लागीं पळय कितली गिरेस्काय आसा? म्हजे लागीं पळय कितली व्हडली फौज आसा? म्हजे लागीं पळय इतली पोरजां आसा ते कोणा लागीं आसा सांगात? गर्व नाश जावचे आदीं हें गर्व येता. हें येयलें हें मिजास म्हणटा पळय ती केन्ना येता? इस्थापीत जाल्या उपरांत. हांव तुमकां सांगता. त्याच रातीं
सर्वेस्परान पळय दर्शन दिलें त्याच राती. पळय तो विशय तुमकां हांव सांगताला हे वाटेन हांव आयलो. आतां कित्याक अशें म्हणल्यार स्थापीत जाल्या उपरांत सोलोमोन स्थापीत जाल्या उपरांत ताणें मिजास करूंक ना. ताणें आपल्या जिवितांत मिजास घेवंक ना. एक मिजाशी कसो तो उलयनासलो. ताणें कितें केलें तुमी जाणाव? स्थापीत जाल्या उपरांत पळय ताच्या देशांत पळय जितले ते मंत्री आसतले पळय ते, जावं ते प्रधानमंत्री वो न्याय करपी मनीस वो जितले पसून पळय ते वडील आसले पळय तितले लोकांक ताणें आपयले. आमकां कित्याक आपयला? आमी हे पासत आमी सगळे मेळोन सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान वचों. ताचेच हाजीरपणान आमकां आदार मेळटा. आमच्या ह्या देशान स्थिरता येयला पळय ते तोच जाणचो कारण. आतां आमी एका वर्ते शांतीन जियेता आनी थिंगासर झुजां जायनात, दुश्मन ना आनी कसलें झूज जायनासतना आमी थिंगा शांतीन जियेता. हें सर्वेस्परान आमकां तें फावो केलां. त्या पासून सगळे आतां मेळोन आमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान या. ही एकदम बरी खबर. उज्जिया पळय आपूण स्थिर जाल्या उपरांत आपल्या भितर मिजास केले. आपल्या भितर मिजास केल्या उपरांत तो सारकोच बिगडलो. ताचो विबाड जालो. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? तुजें बिझनस वाडल्या उपरांत तूं थिंगासर मिजास कोत्ताय, चोत्राय दवर, चोत्राय घे. घर बांदल्या उपरांत मिजास कोत्ताय पळय, चोत्राय दवर. नांव फामाद जाल्या उपरांत वो अधिकार मेवल्या उपरांत आमचे मदें मिजास करपी असले कोण आसा काय? थोडे जाण उंच पावतच तुमी थिंगासर मिजास कोत्तात. थोडे आपल्याचे लांबायेचेर म्हणटा. थोडे आपल्याचे पळय रोंग पळय तेजेर थिंगासर मिजास कोत्तात. थोडीं जाणां आपल्याचे केंस घेवन पळय थोड्या जाणांचे पळय बायलांचे केंस लांब आसता तेजेर थिंगासर ते कितें कोत्तात? मिजास कोत्तात. वेगवेगळे मिजास कोत्तात. थोडे जाण आपल्याचे नाक सोबीत काय आसता पळय तेजेर थिंगासर घुमट कोत्ता. असले वस्तूंचेर मिजास कोत्तात. मिजास करपी जायते कारण आसा. थोडे लागून आपल्या शिक्षणा पासत थिंगासर ते मिजास कोत्ता. तांचे लागीं जे डिग्री आसता तेजेर ते मिजास कोत्ता. अमक्या कॉलेजीन शिकल्या म्हणून मिजास कोत्ता. युनिव्हर्सिटी पासून तेंचे मिजास कोत्तात. तांचे इश्ट कसले आसा पळय तेजेर ते मिजास कोत्ता. आवय बापायचे घेवन बसून ते मिजास कोत्तात. ज्या जाग्यार रावता पळय तें घेवन ते मिजास कोत्तात. तूं म्हाका कितें सजमताय? हांव असले सुवातेर रावता, मिजास. आमचे मदें असले पळय मिजास करपी कोण आसा? चोत्राय दवर पळय सकाळ पडच्या दी मिजास थिंगा येता. आतां हो मिजासी जालो. थोडे वेळा आदीं आमी ताची बरी खबर आयकुल्ली. पळय उज्याक पळय थिंगा सर्वेस्परान 50 आनी 2 वर्सां ताका दिलीं. ताचेर ताणें ताची कुरपा देंवयली. ताजो बापूय एक इमानदार आसलो आनी तो पासून इमानदारीन चल्लो. सर्वेस्पर ताच्या सांगाता रावन ताका जायतो उंच उबारलो. सर्वेस्पर ताच्या सांगाता आसलो म्हूण ताची वाड जाली. एके वाटेन गिरेस्ताय, नांव, वर्तें ती सेना आनी हें सगळें वाडत गेलें. तो स्थिर जायसर सर्वेस्परा सांगाता आसलो. स्थिर जाल्या उपरांत म्हाका सर्वेस्परा कडेन कितें काम हें चिंतप ताच्या मनांत आयलें. गर्व आयलें. तो आतां बिगडलो. चोत्राय घेयात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. तें घर पळय तुजे दारवंट्यार पासून तुमी घेयनाकात. अशें कित्याक हें घर पळय मनशाक काबार करून सोडटा. पूण ल्हानविकाय मनशाक उंचल्या पांवड्यार ती पावयता. जरी कोण मनीस पळय स्थिर जाल्या पण बिगडटा तो, आजे आमी उज्या पळय एक उदाहरण तें आमी आतां पळयलां. आतां दुसरो इतिहास 21 आमी तें पळोवया. आतां आमी हिंगा पळयता दुसरो इतिहास 21:3. सोलोमोन राजान एक निर्णय घेतलो. आतां हो निर्णय कसलो? म्हाका स्थिर केला पळय त्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हांवें वचोंक जावो. ताणें हो निर्णय घेतलो. ताजेर वचोंक येतालें न्हू. ताणें वचोंक जाय आसलें. भायर सरोंक जावो. इस्रायल देशाक पळय जरी तो सुरक्षीत रावंक जाय पळय, सुरक्षा रावपाचो पळय तो सगळ्याक तो आधार सुरक्षीत दवरता पळय ते सर्वेस्पर, त्या सर्वेस्परा कडेन येवंक जावो. चालते भाशेन पळय जे तांकां अधिकार आसा पळय ते सर्वेस्परा कडेन पयस रावता. अशें कित्याक तेंकोडे अधिकार आसा. आतां मातशें तुमी ध्यान दियात. चालते तरुण पळय सोबेन कोण येता? गरीब लोक तो येता. सर्वेस्पराचे हाजीरपणान पळय आराधना करूंक येतात पळय ते कोण? ते पळय कोण आसा ते त्रासान पडल्या पळय ते. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाचो मोग करता, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाची आशा दवरता, सर्वेस्पराचे ताजे सांगाता पळय ते वेळ सोडपाचो लोक पळय तो कसलो लोक? तो गरीब लोक. अशें कित्याक पळय कोणाक आधार ना पळय तांकां ते सर्वेस्पराकूच आपल्याचो आधार कोत्ता. पळय जे कोणा लागीं पयशे आसा, जे कोणा लागीं व्हडपण आसा, जे कोणा कोण अधिकार आसा पळय तांकां पळोवन गेले ना. सारके व्हडपणान जियेता पळय त्या लोकांचे कितें सारके बिजी आसता.
खंय वसोंक म्हाज्या मागच्यान मातसो भायर सरोंक जायना पळय. म्हज्या जिवितार पळय जितले जबाबदारी आसा म्हाज्यान थिंगा मातशें पसून भायर सरोंक जायना. आयताराचे म्हाजी ड्युटी आसता, आयताराचे पसून म्हाजें ऑफीस आसा, आयतारा दिसा पसून तूं इतलो बिजी आसा, वय तूं म्हाज्या अधिकारूच तो पळय तितलो आसा. खंयच्या मनशाक पळय सर्वेस्पर जरी तर तो अधिकार दिता आनी तो अधिकारूच तुका सर्वेस्परा कडल्यान पयस करता जाल्यार तें पुरो. तो अधिकारूच तो पयस करतलो. म्हजी उतरां आयकता ती म्हज्या भावा भयणानो, सर्वेस्परान पळय तुका तो अधिकार दिला. तुका सर्वेस्परान तें पयस करचें न्हू. सर्वेस्परान पळय तुका तें नांव व्हरतें दिलां, तें तुका सर्वेस्पराकडून पयस करप, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान पयस करप तें सारकें न्हू. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान पळय जो वेळ सारूंक जाय पळय तो चोरिना जाल्यार तें सारकें न्हू. सोलोमोन इतलो व्हडलो पळय तो राजा, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तो आपल्याचो वेळ काडटा. इतलेंच न्हू, सोलोमन राजान कितें केलें तुमकां खबर आसा? आतां कसले तरी त्रास आसा, म्हाका येवपाक तेजो त्रास जाता, म्हाका येवपाक थिंगा सारकें तें अवघड जाता, हें सगळें पळय तितून भायर सरोंक सोदता पळय, तांकां सगळ्यांक एक कोत्ता. आमी सगळे मेळोन या. बरे विचार ताचे. सोलोमोन एकलोच वचपाची थिंगासोर अपेक्षा करिना, आपल्या सांगाता सगळ्यांक घेवन वचपाक तो म्हणटा. अशी ताणें आशा दवरली. भावा आनी भयणानो, इतलेंच न्हू तुवें सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुवें दिमी मोडप, पूण तुजे फामिली पासून थिंगा हाजीरपणान दिमी मोडप. वय, इतलेंच न्हू की तूंच थिंगासोर मागणें करीत राव. तुजे सांगाता पळय तुजो घोव, तुजी बायल, तुजीं भुरगीं ताणेंय तुजे बरोबर मागणें करूंक जाय. हें कोरोना जाल्लें पळय तेन्ना सगळे समुदाय, सगळे पळय ते थिंगासरले सगळे घरांतलो लोक, तेन्ना पळय ते घरान रावन सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक तो वेळ ताणें दिलो. तरी आमकां थिंगासर तें घडना जाल्यारूय सर्वेस्पर आमकां तसो वेळ तो जरूर दितलो. आतां तूं मातशें थिंगासर मातशें चुत्राय दवर, तुका सर्वेस्परान तो दीस दिला, तुका पळय तो अधिकार दिला, तुका तो अधिकार दिला पळय ताजो तूं उपयोग कर. तुजे सांगाता 10 लोकांक घेवन येवंक पळय तें एकदम व्हरतें बेसांव. दुसरें म्हटल्यार सोलोमन राजान पासून आपल्याचे सोर भोंवतणी पळय जितले लोक आसले पळय तांकां तो आपयता जाल्यार आतां आमी पळोवया. सर्वेस्पराची आराधना करूंक वचोंक जाय. सोलोमन आपयता म्हणून त्या पासत वचपाची गरज न्हय. तुमी वसात, तुमी थिंचर वसात अशें थिंगासर बरें ना. तुमी थिंगा आतां वचोंक जाय. ताणें अशें थिंगासर थिंगा म्हणोंक ना. ताणें कितें म्हणलें? आमी सगळे मेळोन या. बापूय, जरी तूं वचना जाल्यार तुजी फामील पासून वयची ना. म्हजे भयणी, तूं तर वचना जाल्यार तुजी भुरगीं पासून सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवचें ना. तें सोंपें न्हय. जायते फावटी कितें घडटा तुमकां खबर आसा? भुरगीं आनी बायल तयार जाता, पूण थिंगा घोव रिमोट कंट्रोल हातीन घेवन थिंगा चॅनल बदलीत आसा. चॅनल बदलता. आतां मागणें करूया. बाबा तुमी मातशें मुखार वसा. पळय तुवें जाल्यार एकदम बरें जातलें. वय वय वय, तूं भुरग्यांक बरें तें सगळें तूं तांकां घेवन वच तूं. पळय हें ओत्मिकाय न्हू. फामिलीन आसा पळय ती तसली ओत्मिकाय हें बरें न्हू. तुका आयज दिसता पळय सगळें बरें जाता, पूण उगडास धर एक दीस अशें येतलो पळय तुजे भुरगीं तुज्याच ती विरुद्ध जातलीं. तेन्ना तूं रडटलें, तेन्ना तूं दुकाळ गोवयतलें. सर्वेस्परा ही म्हजी कसली परिस्थिती? कित्याक म्हज्या जिवितांत असली वायट परिस्थिती आयल्या? कित्याक म्हजीं भुरगीं म्हज्याच थिंगासर नाकारतात? अशें कित्याक काय तांचे भितर? कसली थिंगासर भिरांत ना? देवभक्ती ना, कांय डिसिप्लीन ना, कांय थिंगासर ना. हें कितें घडटा काय? असले दीस जरूर येतले. तें कारण तुमी जाणाव, ओत्मिकायेन जेन्ना जियोंक जाय पळय त्या भाशेन तूं जियोंक नाय म्हूण. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवंक जाय पूण तूं येवंक नाय. कित्याक तुज्या भुरग्यांनी तुका त्या भाशेन पळोवंक ना. तुजे भितर देवभक्ती ना पळय तें पयल्यार ते आतां तशेंच करतले. बापूय जें करता जरी तर तें पूत पळयत जाल्यार पुतूय तशेंच करतलो अशें बायबलान बरयल्लें आसा. सोलोमोन जाल्यार तो एक बरो उदाहरण आसलो. तो राजा जाल्या उपरांत अशें म्हणटा, हांव थंयसर वेतां, तुमी येवचें. एकदम बरें न्हू? एकदम बरें तें. तिसरें म्हटल्यार सोलोमोनान तांकां ह्या व्हरोंक, तांकां थिंगासर वता पळय तेन्ना जबरदस्ती करूंक ना. जरी कोण म्हज्या सांगाता येना जाल्यार हांव ताका शिरविसयलो काडटलो अशें ताणें म्हणोंक ना. सगळ्या लोकांक हांव जिवेशी मारतलो अशें म्हणोंक ना. तें नेबुकदनेझरान म्हणलेलें. नेबुकदनेझरान कितें केलेलें पळय, आपल्याची ताणें एक व्हडली इमाज केली आनी कोण थिंगासर बोस करना पळय तांकां तो काबार करतलो अशें ताणें म्हटलें. भिरांत घालता पळय तसलो. तो एक बोल्डिस्ट आसलो त्या पासत. दुसऱ्या लोकांक पळय आपल्याचे कामाक आपल्याचे भावार्थान तांकां बागोवप तसलो तो आसलो. म्हजे भयणी, जरी तूं भावार्थी आनी तुजो घोव ओन भावार्थी ताका फोर्स करिनाकाय. हांव त्या मंदिरान वयता, वचोन यो. हें कितें म्हणटा? हांव थिंगासर मंदिरान वयता, तूं कित्याक येनाय? हें थिंगा बरें जावचें ना.
तूं मागणें कोत्ता न्हू, तुजें मागणें म्हाका साल्वार कोत्तलें वोस. हांव तुका पयलेंच सांगता पळय, तूं म्हज्या सांगात आयलें जाल्यार तुका थिंगासर दुयेंसान तूं त्रासान पडटलोय, सर्वेस्पर दूख दितलो. अशें तुमी म्हणो नाकात. दॅट इज नॉट वॉट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. जबरदस्ती करून तुज्या घोवाक काडप, जबरदस्ती करून तुजे बायलेक काडप, जबरदस्ती करून तुज्या भुरग्यांक काडप, मंदिरांत तुवें घेवन येवंक जाय, ना जाल्यार हांव थिंगा श्राप दितलो, ना जाल्यार तुका खाटीर उडयतलो, अशें तुका हॉस्पिटलांत घालतलो, अशें म्हटलां काय? अशें तुमी थिंगासर श्राप दिनाकात पळय. जायते फावटी आवय बापूय कितें करता, भुरगीं देवाच्या हाजीरपणान येना जाल्यार ते वायट उतरां उलयतात पळय, तुजो नाश जातलो रे, तुजें निसणटोण जातलें, तूं सारको बिगडटलोय. ना पळय, ओत्मीक पळय तुज्या कोडण्यांनी दाखोवन मोग कितें पळय, भोक्ती कितें पळय, तुवें सर्वेस्पराक वळखला पळय, तूं जाणाय पळय, हें अद्भुत जिवीत पळय कितें आसा पळय, तें तुजी बायल, तुजी भुरगीं हो तुजो घोव, ताणें तुजे भितर पळोवंक जाय पळय, तशें जिवीत तूं जिये. आतां नबुकनेझर कसलो आसलो पळय, हांवें जी मूर्ती बांदल्या पळय, तूं तो थिंगा तो पोस्ट करिना जाल्यार हांव तुका धरून हांव ताका त्या उज्याच्या खोणीन घालतलो. तो जबरदस्ती करून भावार्थान हाडपाचें तसलें कोत्तालो, तशें करचें न्हू. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता पळय थिंगासर ते जबरदस्ती करून, त्यो फोर्सान तांकां जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थान हाडिनात. सतीश कुमार जाल्यार तो पयल्या दिसा तावन जबरदस्ती करप, कोणाचें धर्म बदलप, ताजो विरोध करीत येयला. जेजू क्रिस्तान कोणाकूच पळय थिंगा जबरदस्ती करून सर्वेस्परा कोणें हाड म्हणून अशें केन्नाच म्हणोंक ना. जबरदस्ती करून कोणाक भावार्थान हाडपाक पळय ते भाशेचें एनकरेजमेंट दिवंक ना. जो कोण सर्वेस्पराशी येता, आपल्याचे इच्छेन यो, आपल्याचे खोशेन येवंक जाय, आपले खोशेन येवंक जाय पळय, हें सर्वेस्पर आशेता. सोलोमोन ह्या भाशेचो मनीस सगल्याकीन पयलीं आपल्या कोडणे वरवीं दाखयता, आनी तेज्या भायर एकूच न्हू आनी चालते तोरेन सर्वेस्पराचे हाजीरपणान येवंक जें पळय निबा दिताले तांकां सगल्यांक घेवन येता. मोगाच्या भावानो, मोगाच्या भयणीनो, तुका पळय तो मेवला पळय तो अधिकार, तुका जें सगलें जें तुका मेवला, जरी तूं सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तूं रावना जाल्यार तें थोडें सांडटलें. जें कोणें तुका बेसांव दिला पळय, तुका थिंगा अधिकार दिला, तुका तो बिझनसान तुका वयर सोडयला, अधिकार दिवन वयर काडला, तुका थिंगासर व्हरतो तो बिझनस दिला, जायते पयशे तुका गिरायस्काय दिला, जायते लोकांक तुका थिंगासर सर्वीस दिवच्याक असले सुवातेर तुका दवरला. ह्या सगल्या बाबतीन तुका थिंगासर बेसांव फावो जाला, ताका लागून तूं ताका आदार करून 10 लोकांक देवाच्या हाजीरपणान तूं हाड, मोगान हाड. जायते लोक कितें करतात तें तुमी जाणो, तांचे लागीं पळय जो अधिकार आसा पळय त्या आदारा वरवीं तुमी तशें हाडपाची कोशीश करता. तुमचे लागीं पळय जी पदवी आसा पळय तो उजार करून तुमी तें करूंक सोदता. कुडीच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करच्याक पळय ते तुमी थिंगासर ब्लॅकमेल करता. जोरी तर तूं हांव सांगता तें आयकना जाल्यार तुका शिर्वीसांतलो भायर काडटा. जशें हांव सांगता पळय त्या भाशेन तूं बरयना जाल्यार तुका प्रमोशन मेळचें ना. जें हांव आशेता पळय तसलें पातक तूं मागीर सांगता करिना जाल्यार सस्पेंड हांव करतलो. तुका पळय वो अधिकार मेवला पळय तूं पातक करपाक ताजो अधिकार उजार करताय. तुजे सोर भोंवतणी आसा पळय तांकां तूं फसयताय, तसले कामांक तूं उपयोग करताय. जरी तर तूं असलो मनीस जाल्यार तूं चोत्राय दवर. तूं एक घातकी. तुजो थिंगासर नाश जावचो ना, पण सोर भोंवतणी तांकां नाश जातलो. हें बरें जावचें ना. सोलोमोनान ताका मेवला पळय ते अधिकार अपवित्रपणाक तो उपयोग करिना, अपवित्र कन्या करपाक ताजो उपयोग करिना, अपवित्र काम आनी कन्या पासत तो उपयोग करिना, पण कोणा पासत तो उपयोग करता, आत्मिकाय पासत तो उपयोग करता. आपल्या सांगाता 10 लोकांक सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक घेवपाची कोशीश करता. तो सगल्यांक घेवन थंयसर येता. देवाचें मंदीर थिंगा लागीं नासलें, थिंगा 7 किलोमिटर पयस आसलें, तांकां सगल्यांक थिंगा घेवन ताका वयचें पडटा. तांकां सगल्यांक तो घेवन वयता. पळय थिंगासर गेल्या उपरांत तो कितें करता. वोड 8 तेन्ना सगले पोरजे सांगाता राजान सर्वेस्पराक, म्हणल्यार सोलोमोन थिंगासर पळय सर्वेस्पराचे ते वेदी कोडे थिंगासर वचोन 1000 बैल थिंगासर तो बलिदान करता. कितले 1000 एकूच पुरो नासलो काय. एक मन जात तो तुका बलिदान केलें जाल्यार बरें आसपाचें. एक खंयचें गोरू वा खंयचें एक बोकडी पुरो आसली. इतलेंच पुरो न्हू अशें ताणें चिंतूंक ना. ताणें जायतें थिंगा गेलें. कित्याक अशें सर्वेस्पण पळय जें बेसांव म्हाजेर घातलां पळय तें कितलें व्हरतें आनी इतलें उणें हांव तेका कशें हांव दितलो काय. इतल्या ल्हानपणीन सर्वेस्पणान म्हाका राजा करून म्हाजें व्हरतें बेसांव दिलां. म्हजें राज्य ताणें स्थिर केलें.
तो म्हज्या सांगाता रावन ताणें म्हाका इतलें व्हडतें नांव ताणें म्हाका इतलो व्हडतो फामाद केला. ताणें म्हाजेर इतली वसावां देंवयल्या म्हणून कशें काय म्हूण हांव ताका थोडेशें धाकटून अशें योजना कोत्तलो काय. हांव एक व्हरतो राजा, सर्वेस्परान म्हाका ह्या सुवातेर दवरला. हांव जे योजना दितलों ते राजाचे पोरमोणे थिंगासर योजना जावंक जाय. अशें म्हणून ताणें एकूच बलिदान दिलो. हें फकत एकूच एक मनजात वा एक बोकडी थिंगासर बलिदान करूंक ना. ताणें म्हाका राजा कसो थिंगासर वयर काडला आनी म्हजें तें बलिदान पासून तशेंच आसूंक जाय. तुमकां सजमणी मेवली न्हू. सर्वेस्परान जें म्हाका परिस्थितीन दवरला पळय, जें व्हडपण म्हाका सर्वेस्परान दिलां, जें व्हडपण दिलां पळय, त्या पोरमोणे पळय म्हाजें बलिदानूय व्हडतें आसूंक जाय. व्हडत्या महान मोगाच्या बापा, त्या दिसा सोलोमोनान आपल्याची आत्मिकाय मानून घेतली आनी थिंगासर कसलीच मिजास करूंक ना. इतल्या उंचल्या पावणेर पावन पासून तो तुवें पयस वसोंक ना. 10 लोकांक तुज्या आजीरपणान हाडपी तो जालो. ताचे पळय ते पयसो आसलो पळय, तो थिंगासर तुका भेट दिवपी तो जालो. हें पळोवन तुवें आनून घेतले. तूं सारको खुशाल बोरीत जावले बापा. असलें आत्मीक जिवीत तूं आमकां दी बापा. ह्या दिसा आमच्या देशान, आमच्या राज्यान हें वयर सकयल जाता पळय तसले त्रासान पळय आमकां तितूंतल्यान आमकां तूं साल्वार कर बापा. आमच्या देशाक तूं साल्वार कर, आमच्या राज्यांक तूं साल्वार कर बापा. सोबेच्या लोकांक तूं साल्वार दवर बापा. आमच्या सोबेच्या लोकांचेर तूं बेसांव दी. ह्या वाड्याचेर सगळींचे जुळल्या पळय तांचेर तूं बेसांव दी. तांचे फॅमिलींक तूं साल्वार करून दवर. हे पळय त्रास आनी कोश्ट सगल्या मनशांक तातूंतल्यान पयस दवर. तूं तांचेर बेसांव घाल. आतां मेरेन कोणाचें तर कसलें दुयेंस आसा जाल्यार तूं तांकां तेतूंतल्यान साल्वार कर बापा. हें दुयेंस थिंगासर ताका तूं ओस्कोत कर. आमकां तूं आनीक बळिश्ट कर बापा. ह्या कोश्टांतल्यान तूं आमकां भायर काड आनी तुज्या नांवाक महिमा दिता तसलें कर. आमच्या जिवितांतल्यान तुकाच महिमा मेळो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागतांव. हें मागणें आमी तुका भेटयतांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.